पणजेच्या आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन करपी IPHB कर्मचाऱ्यांक उपोशण म्हारग पडटलें अशें दिसता। पणजी महानगरपालिकेन उपोशणांक बसपा खातीर दर दिसा 2,500 फारीक करपाक सांगल्यात खंय। फाटले 7 दीस जाले ते धरणे धरून बसल्यात। ह्या फुडें ते उपोशण सुरू करपाचे आसात। IPHBचे कामावयल्यान काडून उडयिल्ले 28 कर्मचारी फाटल्या 7 दिसां सावन पणजेच्या आझाद मैदानाचेर धरणे धरून बसल्यात। 2013 वर्सा ह्या कामगारांत सेवेत आस्पावन घेतिल्ले। 9 वर्सां प्रामाणीकपणान काम केलें। कोविडाच्या काळांत सुटी घेतले बगर रात दीस काम केल्लें। लोकांक बरी सेवा दिली। बरें काम केल्ल्यान सरकारान प्रमाणपत्रांय दिल्लीं आनी आतां 28 जाणांक अचकीत कामावयल्यान काडून उडयले। गोवा 365 कडेन तांणी उतफर्के मांडले। 13 आमकां घेतलेले, सगळे फॉर्मेलिटी केल्ले। 9 वर्सां आमी काम सिस्टमॅटीक केलें। आमची केन्नाच कंप्लेंट ना, आनी आमकां कित्याक काडले हे आमकां कांय खबर ना। कोणीच सांगना आमकां बाबा कित्याक काडले, हे रिजन कोणीच सांगना आमकां। त्या खातीर आमी सर्वांच्या वतीन सांगता, माननीय आमचो भारतीय जनता पार्टी सरकार येयलेलें हांगासर माननीय मुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्र्यांनी विचार करून आमकां हेचेर एक न्याय बरो दिवपाचो। आमी गरीब सगळे कुटुंब, आतां आमी भुरग्यांक कशें शिकयतले? आमी कोविडान काम केल्लें तेन्ना आमकां तेन्ना लीव दीत नासले, लिवय नासली। त्या खातीर आमी आतां कितें करपाचें? 24 वर्सां आमी ड्युटी केली। आमकां गव्हर्मेंटान एक सर्टिफिकेट सुद्दां दिल्लेलें कोविडाची। कोविड सर्टिफिकेट दिवन सुद्दां आमी इतकें काम करून सुद्दां आमकां आतां काडून उडयले। आमी आतां काय करपाचें असो आमचेर प्रश्न येयल्लो आहा। आतां आवय बापूय आमचे जाणटे आहात, तांकां मेडिसीन जाय, ते खंयसून आमी हाडटले? काय करतले आमी? भुरग्यांक कशें शिकयतले? हेचेर एक प्रश्न येता, तो आमी कितें करप? तो आमी रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन, आमकां एक खंय तरी रेगुलर करपाचें। अजापाची गजाल म्हळ्यार IPHBच्या ह्या कर्मचाऱ्यांक जिल्लो अधिकाऱ्यान उपोशणाक बसपाक अजूनय परवानगी दिवंक ना आनी महानगरपालिके कडेन गेल्यार पालिकेन खंय दिसाक 2,500 भाडें फारीक करपाक लायलां। आयकयात सिद्धेश साळगांवकर कितें सांगता तो। आमी IPHBन कामाक आसले, सो आमकां ते कामार आमकां काडलेले आहा। 9 वर्सां जालीं आमी काम करतात। आतां काडले म्हणून आमी हांगा आझाद मैदानाचेर बसलेले आहा। हंगर स्ट्रायक करून बसला। आतां आमी सद्या आमी अशी स्ट्रायक करतले। आतां आमी हंगर स्ट्रायक करपाचो आमचो निर्णय आसा। कितले दीस जाले तुमी हांगा बसला? आयज आमकां 7 दीस जाल्लेले आहा। गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें येयलां तुमकां? गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां कोणूच येवंक ना आमचे कडेन। फक्त पयले 2 दीस येयले, मागीर कोण येवंकूच ना। ओके, तुमी परमिशन बी घेतलें हांगा? परमिशन आमी कलेक्टराक केलेलें आहा, तेंची अजून आमकां ऑर्डर येवंक ना। मागीर आमी CCPन गेल्लेले। CCPन गेले उपरांत तेंच्यांनी आमकां सांगलें तुमी कलेक्टराची ऑर्डर हाडा। मागीर परत आमी गेले, तेन्ना कलेक्टराची ऑर्डर आमकां मेळोंक ना म्हणून सांगलें। मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगलें तुमकां 2,500 पर डे पे करचे पडटले। 2,500 हे कोणी सांगलें? कलेक्टरान की CCPन सांगलें, कलेक्टरान सांगूंक ना। मागीर मुखावेली कलेक्टराची ऑर्डर मेळटली तेन्ना तुमी या आनी आमकां ती झेरॉक्स दिया म्हणून कलेक्टराची। CCPन सांगलें। कितें म्हणून 2,500 कसले? ह्या जाग्याचे आझाद मैदान रेंट भरपाचें? हय, रेंट भरपाचें पर डे। तुमी बसता म्हणून? बसता म्हणून। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चवरिया।